भारतीय सैनिक शौर्य, निर्धार आणि निष्ठा ह्यांचे मूर्तिमंत प्रतीक. सियाचिनाच्या उणे 50 अंशांसाहून रखरखीत रेवंटाच्या अधिक 50 अंश सेंटीग्रेड तापमानामेरेन असीम मळबासावन अथांग दर्या मेरेन आपल्या पराक्रमाचो ठसो दवरपी हो सैनिक. देशाच्या शिमेर दोळ्यान तेल घालून ताचो जागतो पारो असता. म्हण तुम्ही आपापल्या ऊब आशिल्ल्या घोटेरांनी सुखाची न्हीद घेवंक शकतात. दगो दिवपी दुस्मानाचो वार तो आपल्या पोलादी हड्ड्यार झेलता. म्हण तुम्ही उल्हासात आणि उमेदीन उत्सव आणि उरूस, सण आणि समारंभ मनवंक शकतात. असो हो भावने परस कर्तव्य श्रेष्ठ मानपी, कर्तव्य कठोर निश्चयातूय मनीसपणाचे कवळेपण सांभाळपी, तुमच्या फाल्या खातीर आपलो आज दिवपी सैनिक. ह्यो ओळी जावन आसात अनुराधा प्रभुदेसाई हांच्या सैनिक ह्या पुस्तका भितरल्यो. सैनिक हे पुस्तक मराठीन आसा आणि ताचो कोंकणी अणकार केला सुनेत्रा जोग हांणी. नमस्कार. प्रुडंटाच्या शक्ती या विशेष कार्यावळीन तुमका सगळ्यांक खूप खूप येवकार. आयज जावन आसा 26 जुलै. 26 जुलै हो दीस कारगिल विजय दीस म्हणून मनयतात. अंदूचे कारगिल विजय दिसाचे हे 25वें वर्स. ऊन जाव, वारो जाव, पावस जाव, खंयच्याय परिस्थितीन देशाच्या सीमेर रावन दुस्मनांचेर नजर दवरून आमच्या भारतीयांचे रक्षण करपी हो सैनिक ताचे जीवन कितले कठीण आणि आडखळांनी भरिल्ले असता हाची आमी कल्पना सुद्धा करूंक शकना. ताचे जीवन प्रत्येकान प्रेरणा घेवपी अशेंच. आणि ताच्या जिणेंतल्यान प्रेरणा घेवन सुनेत्रा जोग हांणी या सैनिकाच्या जिणेचेर आधारीत 4 पुस्तकां अणकारीत केल्या. तातूंतली 3 पुस्तकां जावन आसा मराठीन आणि 1 पुस्तक जावन आसा कोंकणीन. फाटल्या सप्तकांत तांणी अणकारीत केल्ली 2 मराठी पुस्तकां द हिरो ऑफ टायगर हिल, एका परमवीराचे आत्मकथन, आणि भारतीय वीरपत्नींच्या कथा सैन्यामागील शक्ती या 2 पुस्तकांचो प्रकाशन सुवाळो पुणे हांगासर जालो. तर आयज कारगिल विजय दिसाच्या निमतान सुनेत्रा जोग हांच्याकडे भासाभास करून तांच्या या पुस्तकांविषयी, सैनिकांच्या जीवनाविषयी तांच्याकडल्यान अधिक जाणून घेऊया. नमस्कार सुनेत्रा ताई, तुका आमच्या या विशेष कार्यावळीन खूप खूप येवकार. आणि पहिलेच म्हळ्यार तुका हालींच साहित्य अकादमीचो पुरस्कार फावो जाला, त्या खातीर तुका खूप खूप अभिनंदन. तर या चर्चेक सुरवात करतना तुझे हालींच 2 पुस्तकां कोंकणी मराठीन अणकारीत जाल्या आणि ताचे प्रकाशनूय जाले. तो सुवाळो पुणे हांगासर जालो. सो सैनिकांच्या जीवनाचेर पुस्तकां आमी अनेक पळयल्या, हिंदीन जावं, इंग्लिशीन जावं, खूप पुस्तकां आयल्यात. ती पुस्तकां तुवें कोंकणीन अणकारीत करची किंवा मराठीन तांचे ट्रान्सलेशन करचे अशें तुका कित्याक दिसलें, केन्ना दिसलें? सैनिका खातीरचे पहिले पुस्तक जे हांवें केल्लें ते 2020 वर्सा जेन्ना हांवें अनुराधा प्रभुदेसाई हांचे सैनिक हे पुस्तक वाचलें तेन्ना म्हाका ते कोंकणीन हाडचें अशें दिसलें. इतलें सुंदर पुस्तक आसा ते आमच्या कोंकणी भाशेंतल्या भुरग्यां मेरेन पावूं जाय अशें दिसलें, म्हणून हांवें त्या पुस्तकाचो कोंकणीन अणकार केलो. त्या उपरांत हांवें सैनिका विशीं खूब पुस्तकां वाचलीं आनी म्हाका दिसलें ही पुस्तकां येवपाक जाय, कोंकणी किंवा मराठी खंयच्या तरी एका भाशेन हांवें ती करपाक जाय अशें दिसलें, म्हणून हांवें कोंकणी आनी मराठी दोनूय भाशांतल्यान हे सैनिकां विशयीच्याच खाशेल्या पुस्तकांचे अनुवाद करपाक सुरवात केली. तुवें पयलो जो अणकार केलो तो कोंकणीन सैनिक हे मराठीतले पुस्तक अनुराधा प्रभुदेसाई हांचे. सो ह्या पुस्तका मेरेन पावचो प्रवास किंवा ह्या विशयाच्या संपर्कान तुजे कशें कितें येवप जालें? हे पुस्तक जेन्ना हांवें वाचलें तेन्ना हांवें अनुराधा प्रभुदेसाई हांकां फोन केलो आनी तांकां सांगलें की म्हाका हें पुस्तक कोंकणीन हाडपाचें आसा. तांणी म्हाका सांगलें राजहंस प्रकाशना कडेन तूं संपर्क कर आनी तांचे कडल्यान परवानगी घेवन तुका तें करपाक मेळटलें. तांची परवानगी मेळटकच हांवें ह्या पुस्तकाचें काम सुरू केलें. ते इतले म्हणजे
इतले प्रेरणादायी आणि अशें प्रभावी पुस्तक आसा की कोणाक खरें दिसचें ना. हांवें 8 दिसां भितर हो अनुवाद पुराय केलो. त्या वेळार म्हाका फक्त आनी फक्त सैनीक दोळ्या मुखार दिसतालो. म्हणजे घरांतली सगळीं कामां करून सुद्दां हांव सगळो दीस उरिल्लो सगळो वेळ हांव तें पुस्तक अनुवाद करपाक घेवन बसतालें. म्हणजे अर्जुनाक जसो त्या पक्षाचो दोळो दिसतालो ते भशेन म्हाका फक्त सैनीक दोळ्या मुखार दिसतालो. आनी हें बेगिनात बेगीन सोंपोवचें अशें म्हणजे आपोआपूच जालें तें. म्हणजे म्हाका मुद्दाम कांय करचेंच पडलें ना, कारण म्हाका आनी कांय दिसत नाशिल्लें, फक्त हें पुस्तकच दिसतालें. 8 दिसां भितर हांवें तें पूर्ण केलें. 8 दिसां भितर इतलो कमी टायम? हय. सो हालीं तुजी आतां परवाच तुजी 2 पुस्तकां पुणे हांगासर एका सुवाळ्यान प्रकाशीत जाल्यात. ते म्हळ्यार द हिरो ऑफ टायगर हिल आणि दुसरे भारतीय वीर पत्नींची कथा, सैन्यामागील शक्ती. सो 2 खूप टायटल आयकूनच हांव प्रभावी अशी पुस्तकां म्हणटा. सो ह्या पुस्तकां बद्दल कितें सांगतली तूं? सैनिका उपरांत ह्या पुस्तकां मेरेन पावप. आनी एक तिसरें तुजें पुस्तक आसा आत्मचरित्र अशें पंगुम लंगम. सो तें एक पुस्तक. ह्या 3 पुस्तकांचो सैनिका उपरांत त्या मेरेन पावपाचो, ती पुस्तकां अणकारीत करपाचो प्रवास, ताच्या बद्दल कितें सांग? सैनीक ह्या पुस्तकान एक लेख आसा, तो म्हळ्यार लेफ्टनंट कर्नल डी गोयल हांचे विशीं. तो लेख वाचतकीत म्हाका स्वताकच अशें दिसलें की इतले प्रेरणादायी व्यक्तिमत्व आसा हें गोयल सरांचें की तांचे विशीं चड जाणून घेवपा जाय. म्हणून हांवें जेन्ना सोद घेतलो तेन्ना सोशल मिडिया वयल्यान म्हाका कळ्ळें की तांणी स्वता एक पुस्तक बरयलां. त्या पुस्तकाचें टायटल आशिल्लें वेन पीपल डाउटेड माय अबिलिटी टू वॉक आय डिसायडेड टू फ्लाय. तर तें पुस्तक हांवें हाडलें आनी वाचलें. एक्चुली अनुराधा प्रभुदेसाई हांच्या सैनीक ह्या पुस्तकांतल्यान म्हाका तांचे विशीं हें कळिल्लें की जेन्ना ते लायन ऑफ कंट्रोलाचेर आशिल्ले, म्हणजे ड्युटेर आशिल्ले, तेन्ना थंय जमनीर पुरिल्ल्या भूसुरुंगाचेर तांचो पांय पडलो आनी तांचो दावो पांय काडचो पडलो. त्या उपरांत सुद्दां तांणी म्हणजे कृत्रीम पांय लावन तांणी खूब कितें कितें केलें. आनी ते सगळें तांच्या वेन पीपल डाउटेड माय अबिलिटी ह्या पुस्तकान आयलां. हातून तांणी बरयलां तें थोडे भितर बरयलां, पूण तरी सुद्दां म्हणजे ते इतले सगळे प्रभावी उतरांनी तांणी मांडलां की म्हाका तें पुस्तक घेवन वाचचें अशें दिसलें. त्या पुस्तकांतल्यान म्हाका स्वताकय प्रेरणा मेळ्ळी आनी म्हाका अशें दिसलें हें भुरग्यां मेरेन तर पावोवपूच जाय. कारण आमी पळयतात सद्या आवय बापूय उलयले म्हणून, मार्क कमी मेळ्ळे म्हणून, कोणे आवय बापायन मोबायल घेवन दिलो ना म्हणून, ब्रेकअप जालो म्हणून भुरगीं जीव दिवपा वतात, आपले जीवन सोंपयतात. तांकां फाटलो फुडलो विचार आसना. हांगा एक मनीस जाचो एक दावो पांय गेला, ताका तो युनिटान परत जॉईन जालो कृत्रीम पांय लावन. तर ताज्या युनिटान एक दीस ताका ताज्या ऑफिसरान म्हणलें तुजे सारके लोक म्हणल्यार वजे जावन आसतात युनिटाचेर. ताका तें इतलें वायट दिसलें. आज हो म्हज्या कामाच्या म्हणजे एबिलिटीचेर दुबाव घेता, फाल्यां म्हज्या चलपाचेर सुद्दां तो दुबाव घेवंक शकता. तर हांवें ताका उडून कित्याक दाखोवचें न्ही, म्हणजे हांवें उडचें न्ही कित्याक, अशें ताका दिसलें. ताणें पॅराग्लायडींग शिकलो, पॅराग्लायडींग केलें. मागीर ताणें मोटरसायकल चलोवपाक सुरवात केली. मागीर ताणें मॅरेथॉन हातून भाग घेतलो आनी धांवलो तो. ताणें स्विमींग केलें. हें सगळें एक पांय कृत्रीम ताजो आशिल्लो तरी सुद्दां तो करूंक शकलो. म्हणजे कशें आसता की आमी बारीक सारीक गोश्टींतल्यान सुद्दां अरे आतां म्हजें कशें जातलें अशें म्हणटात. हांगा एक मनीस एक पांय गेल्या उपरांत सुद्दां इतलें सगळें जर करूंक शकता तर आमी कित्याक करूंक शकना अशें दिसलें. म्हणून तें मराठी पुस्तक जेन्ना हांवें केलें तेन्ना म्हाका स्वताकच खरेंच खूब प्रेरणा मेळ्ळी तातूंतल्यान. आणि ह्या वर्सा आमी कारगिल विजय दिसाचें 25वें वर्स मनयतात. सो त्याच फाटभुंयेचेर तूं स्वता कारगिल वचून आयला, थंय सैनिकांक मेळून आयला. थंयचे जी विविध ठिकाणां आसा ज्या जाग्यार लढाई जाल्ली, थंय त्या स्थळांक तुवें भेट दिला. त्या सैनिकांचे लायफ थंयसर कशें आसता तें तुवें लागसरल्यान पळयलां. तो ह्या सगळ्या आदाराचेर तूं कितें सांगपाक सोदता? 2021 आनी 2022 अशीं 2 वर्सां हांव सैनिकांक राखी बांदपा खातीर द्रास, कारगिल, बटालिक, काक्सर, सियाचीन हॉस्पिटल, सियाचीन बेस कॅम्प अशा जायत्या जाग्यांचेर गेलें. आनी थंय सैनिकांक प्रत्यक्ष मेळ्ळें तांची रावपाची युनिट्स कशी आसतात, खंयच्या कशा परिस्थितीन ते रावतात,
हे सगळें पळयलें. कसो वाठार आसा तो सगळो, म्हणजे सामके सगळे दोंगर आनी कितें अशा सगळ्या त्या अशा बिकट परिस्थितीन सुद्दां ते उमेदीन रावतात थंय, तें सगळें पळयलें. तांकां राखी बांदता आसतना तांकां कितली उमेद जाता हें पळयलें. म्हणजे आपणाक तांची भयणी आसतल्योच तांकां, पूण त्यो थंय येवंक शकना राखी बांदपाक. तांकां राखी धाडली जाल्यार वेळार थंय पावत अशें आसना, पूण रक्षाबंधना दिसा आमचे कडल्यान राखी बांदून घेता आसतना तांकां खूब खोस जाता हें पळयलें आनी म्हाका खरेंच खूब बरें दिसलें. आणि जेन्ना तुवें आतां ही पुस्तकां तुवें ट्रान्सलेट केल्या, कोंकणीन अणकारीत केल्या, सो आतां हालीं जी तुजी 2 पुस्तकां अणकारीत जाल्या ती धरून तुजी टोटल आतां 4 पुस्तकां आयल्या. सो जी पयली पुस्तकां आसा आनी जावं आतांची 2 ही पुस्तकां अणकारीत करतकच वाचकांच्या हातान मेळटकच तांच्या कडल्यान तुका फीडबॅक कसो आशिल्लो? म्हाका खुबश्या जाणांनी सांगलें की खूब सुंदर अनुवाद सुंदर जाला हेंय सांगलें आनी ह्या पुस्तकांतल्यान आमकां खूब कितें जाणून घेवपाक मेळ्ळें अशेंय सांगलें. आनी म्हाका खरेंच खूब बरें दिसता की सैनिकां बद्दलचे तांचें जें आयुश्य किंवा तांची जी परिस्थिती आसता तें हांव कांय प्रमाणात पूण हांव लोकां मेरेन पावोवपाक शकलें. आतां जी पुण्या पयर 2 पुस्तकांचें प्रकाशन जालां तातूंतलें हिरो ऑफ टायगर हिल हें जें पुस्तक आसा तें कॅप्टन ऑनररी कॅप्टन योगेंद्र सिंग यादव हांणी बरयलां. ते स्वता कारगिल युद्धान तांणी भाग घेतिल्लो आनी तोलोलिंग जिखल्या उपरांत तांकां टायगर हिलाची मोहीम दिल्ली. थंय तुमी आतां थंय वचून म्हणजे ते काम करपाचें अशें म्हणून तांणी थंय त्या युद्धान म्हणजे तांणी जे तरेन म्हणजे ज्या धैर्यान तांणी ते सगळे म्हणजे युद्धान भाग घेतलो ते प्रत्यक्ष वाचपा सारकेंच आसा. पयली गजाल म्हणल्यार 16व्या वर्सा हो भुरगो सैन्यांत दाखल जालो. 16व्या वर्सार म्हाका ते वाचले बरोबर म्हज्या मनान पयलो विचार हो आयलो, आमची भुरगीं ह्या वयार कितें करतालीं, म्हजी सुद्दां भुरगीं 16व्या वर्सार तांणी ती कितें करतालीं काय. तो 16व्या वर्सार सैन्यान गेलो. 19व्या वर्सार ताका 5 मेक ताजें लग्न जालें आनी थंय उत्तर प्रदेशांतलो तो. थंय भुरग्या पिरायेचेरूच लग्नां जातात. सो तो सुटयेन आयिल्लो तेन्ना लग्न करून 15 दिसां लग्ना उपरांत 15 दिसांनी तो गेलो जेन्ना आपल्या युनिटान तेन्ना ताका थंय कमांडींग ऑफिसरान ताच्या सांगलें, द्रास तुका आतां वचपा जाय, आमचें युनिट घेवन तुका द्रास वचपा जाय कारण थंय युद्ध सुरू जालां. 19व्या वर्सार ताणें त्या युद्धान भाग घेतलो आनी ताका परमवीर चक्र मेळ्ळें. सगळ्यान ल्हान पिरायेचेर परमवीर चक्र घेवपी हो पयलोच सैनीक. ते सगळे पुस्तक वाचून हांव इतलें म्हणजे भारावन गेलें सामकें की ही कथा पावपा जाय लोकां मेरेन. कशा परिस्थितीन ताणें तें जिखलें युद्ध, म्हणजे आमी सगळ्यांनीच जिखलें पूण ताजो वांटो जो आशिल्लो तो ताणें कशे तरेन थंय म्हणजे ताणें हें केलें, युद्धान भाग घेतलो, हें सगळें लोकां मेरेन पावपा जाय अशें म्हाका दिसलें. युद्ध जेन्ना तो भयंकर जखमी जाल्लो, जेन्ना तो सकयल बेसार आयलो, मागीर ताका हॉस्पिटलान एडमीट केलो. 16 म्हयने तो हॉस्पिटलान आशिल्लो. कांट इवन इमॅजिन. एक्झॅक्टली. आमी कल्पना सुद्दां करूंक शकना अशे परिस्थितीन ते थंय म्हणजे जे आमकां खबर आसा ते कारगिल युद्ध, ताजे पयलींची युद्धां तेन्ना आमचे भुरगेपण, सो तेन्नाचे आमकां तशी कांय म्हणजे कल्पना ना किंवा खबरूय ना. हें युद्ध हेच आमकां आमचे खातीर हेच पयलें युद्ध कशें, इवन म्हजे खातीर. तुवें एक हालींच तुजें जें पुस्तक अणकारीत केलां तुवें तें फोर्स बिहायंड द फोर्सीस, सो वीर पत्नींचेर. सो एकूणच तें एक पुस्तक ट्रान्सलेट करतना आमी सदांच पळयतात की सैनिका थंय लढतना त्याची कितें न्यूज आसतना तो सदांच कितें म्हणटा त्याची न्यूज आसता, पण जेन्ना तो वीरगती ताका प्राप्त जाता ताच्या फाटल्यान त्याची मोस्ट इफेक्ट जाता तो त्याच्या फॅमिलीक, त्याची बायल जावं त्याची भुरगीं जावं. आनी अशानूच तुवें एक पुस्तक वीर पत्नींचेर ट्रान्सलेट केलां. सो तें पुस्तक अणकारीत करतना किंवा तू जेन्ना तें पुस्तक वाचलें, तुज्या वाचनात आयलें पुस्तक, तें पुस्तक वाचतकीर कितें फिलिंग्स आशिल्ल्यो, कित्याक म्हणून तें तुका ट्रान्सलेट करपाचें आशिल्लें? द फोर्स बिहायंड फोर्सीस हें स्वप्नील पांडे हांणी बरयल्लें पुस्तक जेन्ना हांवें वाचलें तातूंत तांणी एक ओळ बरयल्या, सैनीक जावप खूब कठीण आसा पूण ताचे परस चड कठीण आसा सैनिकाची घरकान्न बायल जावप. आनी हें सामकें खरें, कारण सैनीक जेन्ना
म्हणजे सैनिकाकडेन जेन्ना तिचे लग्न जाता तेन्नापासूनच तिचे आयुष्य एक वेगळीच वाट घेता. कारण नॉर्मल आमी कशी म्हणजे दोगांय एकठांय आसता, फॅमिली आसता, भुरगीं बाळां जालीं, सगळ्यां बरोबर सगळें वेवस्थीत आसता. तशें तांचे बाबतींत जायना. तो जेन्ना सीमेर लढपाक वता तेन्ना तिका एकटीक रावून सगळें मॅनेज करचें पडटा, फॅमिली, भुरगीं सगळें. आनी शिवाय तिका धैर्य दवरचें पडटा. खंयच्याय वेळार फोन वाजलो आनी कितें बातमी आतां कितें फोनांतल्यान बातमी मेळटली हें तिका खबर आसना. म्हणजे एक ती टांगती तलवार आसता तिच्या तकलेर सदांच. फोन उखलपाक सुद्दां फोन उखलपाक रात स्पेशली ऑड वेळार फोन येता तेन्ना पयलींच भंय दिसपा सारकी परिस्थिती आसता. म्हणजे तिचें आयुश्य चड कठीण आसता खरें सांगपाचें जाल्यार. तो युद्धार थंय आसता किंवा सीमेर आसता, तो थंय रक्षण करता, सगळें खरें. पूण बायलेचें आयुश्य म्हज्या दृश्टीन चड कठीण आसता. आनी अशा 7 वीर पत्नींच्यो काणयो ह्या पुस्तकांतल्यान हांवें म्हणजे मराठींतल्यान अणकार केला ह्या पुस्तकाचो. आनी हय, तातूंतल्यान 7 जणींच्यो आमकां फक्त काणयो मेळटा. पूण अश्यो शेकड्यांनी वीर पत्नी आसात जांचे बद्दल आमकां कांयच खबर ना, आमचे मेरेन ते पावच ना. पण अशी आता ती जी 4 पुस्तकां तुवें ट्रान्सलेट केला त्या भितरलो ट्रान्सलेट करतनाचो कितें मुवमेंट्स आसा म्हणजे त्या पुस्तका भितरले तुज्या मनाक टच जाल्या अशे कितें प्रसंग आसा ज्या पुस्तकांतले ते आमच्या दर्शकांक तूं सांगू शकता? हय, एक सांगपा सारकें म्हणजे फोर्स बिहायंड फोर्सीस ह्या पुस्तकांतली एक जी काणी आसा, मेजर शशिधरन नायर आनी तृप्ती नायर हांची काणी आसा ती. तृप्ती नायर ही स्वता एक उत्कृश्ट डान्सर, नृत्यांगना. आनी ती जेन्ना म्हणजे कॉलेजीन शिकताली तेन्ना मेजर शशिधरन नायरा कडेन तिची वळख जाली आनी मागीर दोगांच्या मोगांतल्यान तांणी लग्न करपाचें ठरयलें. आनी घरा कडेन सांगलें, सगळ्यांनी हय म्हणलें. तांचो साखरपुडो जालो आनी तो परत आपल्या युनिटान गेलो. मागीर लग्ना खातीर परत तो येतलो अशें आशिल्लें. आनी इन द मीन टायम तृप्तीक मल्टिपल स्क्लेरोसीस हें दुयेंत जालें आनी ते व्हीलचॅराचेर म्हणजे हालचाल ताजी सगळी बंद जाली. शी वॉज बेड रिडन. आनी जेन्ना शशिधरन नायर आयलो आनी ताका तांणी कळोवं नाशिल्लें कांयच तो थंय आशिल्लो म्हणून. तो जेन्ना आयलो आनी ताका हें कळ्ळें तेन्ना तृप्तीच्या आवयन ताका म्हणलें की आतां हो साखरपुडो आमी रद्द करुया. कारण अशे परिस्थितीन तुवें ताजे कडेन लग्न जावन तुका कांयच सूख मेळचें ना, तुजें आयुश्य सगळें बरबाद जातलें, तर आमी हें लग्न मोडया. ताणें सांगलें हें हांव करचो ना. हांवें तृप्तीच्या शरिरा परस तृप्तीचें मन, ताज्या भितर आसा तें चैतन्य, ताजेर हांवें चड मोग केला आनी आतांय करता. तृप्ती ही म्हजी जबाबदारी, ती हांव टाळचो ना केन्नाच. आनी हांव खंयचेच परिस्थितीन ताका सोडचो ना, हांव ताजेच कडेन लग्न जातलो. ताणें आपल्या युनिटाक कळयलें म्हाका जाता तितले बेगीन लीव दियात, म्हाका जाता तितले बेगीन ताजे कडेन लग्न जावपाचें आसा. आनी ताणें रोखडेंच ताजे कडेन लग्न केलें आनी ताजी इतली काळजी घेतली ताणें, सामकें म्हणजे खूब मोग दिवन. आनी युनिटान ज्या जाग्यार ताजी बदली जाताली थंय ज्या जाग्यार फॅमिली व्हरपा मेळटा थंय तो तृप्तीक घेवन वतालो. सगळी कडेन ताका घेवन भोंवतालो तो, पार्टी आसूं कितें आसूं, ताजे शिवाय तो खंयच वचूना. म्हणजे ताका ही आपली बायल हें वजें आपणाचेर अशें केन्नाच दिसूना. आनी मागीर तो हातूंत शहीद जालो, म्हणजे आतंकवाद्या वांगडा हें करता चकमक जाली तेन्ना मागीर तो शहीद जालो. आनी आतां अशी परिस्थिती आसा की आतां तृप्ती बेड रिडन आसा. ज्या मनशाच्या हाजेर म्हणजे विश्वासाचेर ताणें लग्न केल्लें तोच गेलो आतां. म्हणजे अश्योय आसात बायलो की आतां तांचे फुडें कितें, तांचो फुडार कितें हें कोणाकच आमकां म्हणजे आमी विचार सुद्दां ताजो करूंक शकना. पयर हांव पुण्या गेल्लें, म्हज्या पुस्तक प्रकाशनाक ताका मुजरत आमी आपयल्लें, हांव ताका मेळ्ळें, ताका खूब बरें दिसलें आनी ताणें म्हाका सामको आग्रह करून आपल्या घरा आपयलें. दुसरे दिसा हांव तांच्या घराय वचून आयलें आनी म्हाका खरेंच मना पासून बरें दिसलें. पूण त्याच वेळार म्हाका खूब वायटूय दिसलें की इतले तरूण चली, इतले म्हणजे एका काळार डान्सर आशिल्ले, आतां व्हीलचॅराचेर उरला. आनी बरोबर ताजे बरोबर जे ताजो मनीस जो सगळ्यांत चड लागींचो तोच ना ताजे बरोबर.
सैनिका प्रती आम्ही जो प्रत्येक भारतीय असा ताका आदराची भावना असा आणि आसपाकूच जाय म्हणटा हांव. पण जेन्ना हे 4 बुक्स तुवें ट्रान्सलेट केला, कारगिल वचून येयला, इतले लागसरल्यान त्या सैनिकांचे जीवन पळयला, तुजो दृष्टिकोन कसो कितें चेंज जाला सैनिकां प्रती? पयलीं म्हाका सैनिकांबद्दल आदर आशिल्लोच, आता आदर आसाच. त्याच बरोबर तो आदर आता भक्तीन बदलला. म्हणजे अक्षरशः म्हाका अशें दिसता कितें सगळें तांचेच खातीर सगळें करचें, कितें कितें करप शक्य आसा. आतां हांव काय तांचे खातीर आनी कांयच करूंक शकना ह्या पिरायेचेर. हांव एक करूंक शकता म्हणजे तांच्यो काणयो हांव लोकां मेरेन पावोवपाक शकता. आतां म्हज्या मनान अजून फुडलीं पुस्तकां करपाचीं आसात. अनुज नय्यर हांच्या आवयन अनुज नय्यराचेर बरयलां. तो कारगिल युद्धान म्हणजे ताणें बलिदान दिलां. कारगिल युद्धांतलेच हे सगळे आसात. विक्रम बत्राचेर बरयल्ले आसात, तें पुस्तक म्हाका करपाचें आसा. विजयंत थापर ताज्या बापायन ताजेर पुस्तक बरयलां. विजयंत थापर कारगिल युद्धान आशिल्लो, ताणें भाग घेतिल्लो आनी ताणें सगळ्यान व्हड बलिदान दिलें थंय. ताणें निमाणें पत्र आवय बापायक बरयल्लें. तातूंत तो म्हणटा, जेन्ना हें पत्र तुमचे मेरेन पावतलें तेन्ना हांव वयर अप्सरां बरोबर वयल्यान तुमकां पळयत आसतलो. म्हणजे हे धैर्य खंयच्यान येता हेच म्हाका कळना. कारण ताका पक्की खात्री आसा हांव परत पावचो ना, येवंक पावचो ना आवय बापाय मेरेन. पुणून तरी सुद्दां तो अशें बरयता की हांव वयल्यान अप्सरां बरोबर आसतलो आनी तुमकां वयल्यान पळयतलो जेन्ना हें पत्र तुमचे मेरेन पावतलें म्हणून. म्हणजे तो इनडायरेक्टली आवय बापायचें सांत्वन करता काय कितें करता हें म्हाका कळना. पूण हे हिम्मत ही इतली तांचे मदीं खंयच्यान येता हेंच म्हाका कळना. मनोज पांडे म्हणटालो, जर शत्रूक मारचे पयलीं म्हाका मरण म्हजे मेरेन आयलें तर हांव मरणाकच पयलीं मारतलो. ही ताजी उतरां आशिल्लीं. ही सगळीं 20, 22, 24 वर्सांची भुरगीं. हांकां हें धैर्य खंयच्यान मेळ्ळें म्हाका खबर ना. पूण अशें दिसता की तांच्या पांयां पडचें. तांच्यो ह्यो काणयो हांव लोकां मेरेन पावयतलें अशें हांवें ठरयलां. ह्या फुडें सैनिकांनी स्वता किंवा तांच्या नातेवाईकांनी किंवा इश्टांनी कोणेय बरयल्लीं जी पुस्तकां आसात तातूंतल्यान तांच्या शौर्याच्यो काणयो आमकां मेळटा. ती सगळीं पुस्तकां हांव तांचे खातीर म्हणजे लोकां मेरेन पावयतलें अनुवाद करून. आनी आतां पयर जी 2 पुस्तकां प्रकाशीत जालीं त्या पुस्तकाचें म्हाका मेळिल्लें मानधन आर्मी रिलीफ फंडाक हांव दितलें अशें हांवें ठरयलां. पोरूय हांवें दिल्लें, पोरू हांवें राखी धाडिल्ल्यो तांकां आर्मी युनिटांक. ओनूय हांव तशेंच धाडटलें आनी रक्षाबंधना बरोबर हांव ते हे दितले म्हणजे फंडाक पयशेय दितले अशें हांवें ठरयलां. इतलें तरी हांव नक्कीच करूंक शकता. ताई, तुवें जे आतां अनुभव सांगले किंवा त्या पुस्तकान जे प्रसंग आसा ते सांगले, ते खरेंच आयकतना मना कडेन म्हणजे अस्वस्थ अशें जावपाक जाता. आमी खरेंच हांगा बसून एक सुशेगाद लायफ जगता अशें आमच्यांनी म्हणूं येता. कित्याक थंय तांची लायफ कितें आसता किंवा तांच्या फाटल्यान तांच्या कुटुंबाची जावं तांच्या बायल भुरग्यांचेर कशी लायफ जगता आसतली, तांच्यो भावना कितें आसतल्यो ह्यो आमी खरेंच इमॅजीन करूं शकना. तुवें जशें आतां म्हळें की तुवें फ्युचर प्रोजेक्ट्स तुजे आसा, तूं सैनिकांचेर पुस्तकां अणकारीत करपाची आसा. सो ताका तुवें जे कितें येवजलां तातूंत तुका यश मेळूं, तुज्या कडल्यान अश्योच बऱ्यो बुक्स आसा ते आमकां कोंकणी वाचपाक मेळूं, त्यांच्यो ज्यो स्टोरीज आसा ते आमच्या गोंयकारांक मेरेन पावो. जे आमी हांगा खूब ल्हान गजालींचेर खूब स्ट्रेस घेता आनी खूब निराशावादी जावन सगळें सोंपलें अशें म्हणटा. पण खरें जेन्ना अश्यो सैनिकांच्यो आमी स्टोरीज आयकता किंवा ही जी तुजी पुस्तकां अणकारीत जाल्या ती प्रत्येकान खरें तर वाचून तातूंतल्यान प्रेरणा घेवची आनी आपले लायफ जे आपणाक देवान दिला ते बऱ्या रितीन जगून बरें कितें तरी दुसऱ्यां खातीर करचें हीच प्रेरणा सगळ्यांनी घेवची इतलेंच मागता. आमी ह्या प्रोग्रामाच्या एंडाक पावला. सो एक वता तूं आमचे व्ह्युअर्स जावं किंवा जे गोंयकार आसा त्या गोंयकारांक एक कारगिल विजय दीस आसा आयज, त्याच निमतान आनी एकूणच कितें मेसेज दितलें? अशें म्हणजे हांव कोण व्हड मनीस न्ही की हांव कितें तरी संदेश किंवा अशें कितें दिवंक शकता अशें म्हाका दिसना. हांव इतलेंच मागता, सैनिकां बद्दल आदर दवरात. तांकां म्हणजे तांच्या घरच्या खातीरूय तुमच्या मनात आदर आसूनी, तांकां समजून घेयात आनी जाता शक्य आसा जाल्यार संवेदनशीलताय दाखयात.
ते शक्य ना जाल्यार कांयच उलोवं नाकात, पूण अशें म्हणजे जे पटपा सारके ना अशे तांचो अपमान जायत अशा तरेचे तांचो किंवा तांच्या कुटुंबाचो अपमान जायत अशे तरेचे तरी कांयच उलोवं नाका, हांव इतलेंच मागता. सुनेत्रा ताई, तुका खूप खूप थँक्यू. तुवें वेळान वेळ काडून तू आमच्या ह्या प्रोग्रामान जॉईन जाले, तुझे अनुभव शेअर केले, तुझ्या पुस्तकांबद्दल इतल्यो बऱ्यो गजाली आमकां सांगल्यो, त्या खातीर तुका खूप खूप थँक्यू. आनी तुवें भविश्यान जे कितें तुवें पुस्तकां अणकारीत करपाचो जो कितें येवजला ते सगळ्यान तुका यश मेळो इतलेंच मागता. थँक्यू. देव बरें करूं. तर ही आशिल्ली सुनेत्रा जोग. तांच्या कडेन उलोवन सैनिकां प्रती ताणी तांचे जे कितें अनुभव आसा ताणी खूप बऱ्या भशेन आमचे कडेन शेअर केला. तांची 4 पुस्तकां, 3 मराठीन आनी 1 कोंकणीन सैनिकांच्या जिवनाचेर आशिल्ली ही पुस्तकां अणकारीत जाल्ली आसा. ती तुमी घेवची, वाचची आनी अनुभव करपाचो प्रयत्न करपाचो जो सैनिकाचें जीवन कशें आसता हेचें. तर आमी खूप ल्हान ल्हान संकश्टां आयलीं आमच्या आयुश्यान की खूप हतबल जातात, आयुश्यान फुडें कांयच ना अशें मानून खूप हार मानतात. पण सैनीक जो सीमेर रावन इतल्या शत्रूं कडेन लढून आमकां संरक्षण दिवपा खातीर दीस रात थंय तळमळटा, ताचें जीवन कशें आसतलें हाचो जरा विचार करचो आनी आपलें आयुश्य त्याच पद्दतीन सकारात्मक पद्दतीन जगपाचो प्रयत्न करचो. तर अशाच बऱ्या बऱ्या स्टोरीजां खातीर पळयत रावात प्रुडंट.